सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागतल्या मॅरी मॅगडलेन समुदाय ग्रीन व्हॅली रीत भाशेन ह्या सगल्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया. तशेंच आयचे दिसा आपलो पयलो जल्माचो दीस समरुमता जो रॉड्रिगीस ह्या आमच्या भुरग्या खातीर मागुया. आयचे दिसाक आमचे फिरगोजेन पयलेच फावटी बावतिजम घेता झीव एस दा कॉस्ता, ट्रेवर दा कॉस्ता आनी रेचल जोआनिता पेरेरा हांचो भुरगो. ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालून ताका बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया आमच्या सगल्यां पासत आमी अदीक आनी अदीक ह्या संवसारांत जेजूक मानता ते भाशेन ताचे साक्षी जावं आनी ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरो म्हूण आमचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मोगाड भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाचीक परब समोर उमतांव. जेजून ह्या संवसारांत आपलो वावर सुरू केलो तेन्नातावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसाक पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू बापाचे येवजणे पोरमणे केल्यो. स्वर्गीय राज्याची स्वता शिकयली आनी पवित्र वत्म्या वरवीं आपणे विंचून काडलेल्या दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. जेजूची आज्ञा पाळून जेजूक गोवाय दिवन दोन दुतांनी स्वर्गीचें राज जोडून घेतलें. जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो. ह्या विशयाचेर नियाल करून आमकां स्वर्गीच्या राज्यांत वांटो आसा हाचो उगडास करता. स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक आमी ह्या संवसारांत आसतना जेजूच्यो आज्ञा पाळूंक जाय आनी जेजूक आमच्या उतरान आनी कोन्या वरवीं गोवाय दिवंक जाय. हेच दिशेन आमी आमची पावलां मारूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत बापाची कृपा मागुया. जेजू चडून वेता आसतना शीस दोळे स्वर्गा लावूनच आसले. उचीत दोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिसती पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियाच्या मनशांनू तुमी अशे स्वर्गार नदो लावूनच कित्याक आसात? भाऊ भयणीनो, जायते फावटी घडी आमकां सगल्यांक स्वर्ग जाय. आमचे दोळे स्वर्गार लावून आसात, पूण जायते फावटी आमच्यो खोरन्यो स्वर्गीचे वाटेर चलतल्यो जावंक ना. फुडें आमची उतरां जेजूच्या उतरां भाशेन आमी परगटूंक जायते फावटी विसरता. उतरां आमची वायट जाल्यार जायते फावटी देवाक मानता ती परगटणी आमी करूंक ना. हे वेळार आमचे वागणुकीक आमी देवा लागीं बोगसोने मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सुदान सांकवार मरे सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. देवाची तूस देवाची महिमा आमी गावुया. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताचे संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तू वैभवा पासो
आमी तुका वखणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शिरी तू संसाराचे पाप काटा आमची काकूत गो तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या मोहिमेवंत बापा तुजो पूत जेजू आयचे दिसा स्वर्गात सोडून गेलो ताच्या सूर प्रवेशान आमचे मनशा स्वयंभूत ताणें उबारून व्हेले ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो बरवंसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे ह्या व्हडत्या गुटा पासो संतोषपुरीत काळजान आमी तुका दिनवासतां आनी ह्या संतोशान आनी बरवंशान आमकां सदां जियेशें कर म्हूण मागता आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता ससनाच्या ससना धोर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप मोगाल थियोफील जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना थावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे विचून काडलोल्या धोर्मदूतांक ताणें आज्ञा दिल्यो ही सगली खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजालेमांतल्या कोडसोरांना जावं पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फॉर्मायलें ताणें सांगलें ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या जुवांवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें तें सगळें जमलोलें आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें सोम्या इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय जेजून तांकां जबाब दिलो बापान आपले पोदवेन नेमलोले काल आनी गोडयो जाणो जावं तुमकां पडले ना पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजू वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गार लावूनच आसले अवचीत दोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले तांणी म्हणलें गालिलियाच्या मनशांनो तुमी अशे स्वर्गार नदर लावूनच कित्याक आसात तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो देवाचें उतरें आमचो जबाब जावन दी
संतोसाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. सोगली म्हणुया. संतोसाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजानो ताळयो पेटात. संतोसाचेर उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या मनशांनी बेम दवरचें. सोगले प्रितुमेचो व्हडतो राजा तो. साबाब संतोसाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गणगणा सर्वेस्पोर चोडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायाचे मानाक वाजोत्रां वाजोयात, गाजोयात. जाबाब संतोसाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सोगले तुमचे निपुणनायेन ताच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिनवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जाबाब संतोसाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवंत बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची समजणी दिता. तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्याय उंच बोरवाशाक देवान तुमकां आपयल्यात. किती व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भोगतांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या. आनी कसली मीठ नासलेली पदवी आमा भावाच्या सवे ताचे बळ दोखल करता. हे सगळे तुमी ओळखून पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगल्या परदानां, अधिकाऱ्यां, पदव्या आनी राजा वयर ताका दवरून ह्या आनी येवच्या आसा त्या काळांतलो कसल्योय नांवाच्यो सोट्टे वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवे ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचे मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू सोपून करतलेची भरती. देवाचे उतरे. वचात सगल्या राष्ट्रांतले शीस करात. संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमचे संगाती आसा. सोयसर वेस्परा, सोयसर वेस्परा, सोय 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 सोय, सोयसर वेस्परा, सोयसर वेस्परा, सोय 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 सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. 11 शीस गालिल्याक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलेल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले.
जेसून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगल्या देसांतल्या लोकांक शिकून तांकां म्हजें शीस करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल वय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगार बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी दोबाजीक स्वर्ग प्रवेशाची खबर करता. आनी आयच्या दिसाक आमी स्वर्ग प्रवेशाची खबर करता आसतना आमी दोन वस्तू आयच्या दिसाक ह्या स्वर्ग प्रवेशान आमी म्हणटा. पयले सुवातेर जेसूक एका उंच दोंगरार तान स्वर्गार व्हेलो. आनी तो दोंगर खंयचो तो आयचे पयले वाचप आमकां सांगता. ओलिवेत दोंगरार तान जेसूक तांणी स्वर्गार वेता तो पळयलो. आनी दोन शीस थंयसर आयले आनी जेसूक तांणी स्वर्गार व्हेले. म्हणटूच एके भाशेन विमान जेट वयर चलता ते भाशेन जेजू संवसारी वस्तू पोरमोणे तो वचूंक ना, पूण आमच्या उत्मीक वाटेन जेजू स्वर्गार बापा सोशी तो परतून गेलो. हाच्या दिसाक दोबाजीक स्वर्ग प्रवेशाची आमी परब समोर उमताना आमकां एका धाकटुले घडणीचो उगडास येता. लिओनार्दो दा विंची बाबा भयणीनो हो पिंतुरपी आर्टिस्ट पेंटर. आपूण तो सिस्टीन चॅपलान रोमाक पाप सायबाचें सिस्टीन चॅपल आसा थंयसर तो पेंटींग करतालो. आनी करता आसतना ताचे हात कडकडूंक लागले. म्हणून ताणें एक तरणाट्याक आपयलो आनी ह्या तरणाट्याक ताणें म्हणलें आपलो शीस तो ताचे बरोबर पेंटींग करता. ताणें म्हणलें, म्हजे हात कडकडटात, तुवें आतां हें काम पुरें करचें, म्हजे लागीं जायना. आनी शीस म्हणूंक लागलो, दोनिया हांव कशें करतलो, तूं म्हाका मजत करिनाय जाल्यार. आनी ताणें म्हणलें, चल तर हांव तुका मजत करता. आनी लिओनार्दो विंचीन आपलो हात ताच्या हाताक धरलो आनी ताचें पितूर करूंक कॉमेस केलें. जसो तो करतालो त्या शिसान ताका म्हणलें, सायबा तूं जावन आसाय मुखेल ह्या सगल्या योजनांचो आनी म्हाका तूं हें सगलें आतां तुवें केलाय तें सगलें पुरावें कर म्हूण तूं म्हाका सांगताय, पूण म्हजे लागीं जावचें ना, कित्याक ताचो खरो धोनी तूं, हांव फकत एक शीस म्हजे लागीं कंप्लीट करूंक जावचें ना. आनी त्या वेळार लिओनार्दो दा विंचीन ताका म्हणलें, हांव धोनी कसो तुका ही आज्ञा दिता, तुवें म्हजो वावर आतां पूर्ण करचो, कित्याक हांवें तुका सगलें शिकयलां पितूर कशें करचें, कशे तरेन तें कंप्लीट करचें. म्हणटकूच म्हजो शीस कसो खरेंच तूं उतरलेलो जावंक तुवें आतां हें सगलें पूर्ण करून म्हाका दाखोड करचें. हो भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब आमी समोर उमता तेन्ना आमकां ह्या संवसारी जिवितांत जियेता आसतना जेजू स्वर्गार गेलो म्हूण आज कितें भाशेन आमी परब समोर उमता. आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या 40 दिसां उपरांत आज ही परब आमी समोर उमता. म्हणटकूच जेजून आमकां ह्या संवसारांत किरीत भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आज्ञा दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात, स्वर्गारान संवसारान म्हाका बापान सगली पदवी दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगल्या देसांतल्या लोकांक शिकून तांकां म्हजें शीस करात. आनी कितें आज्ञा ती? बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात. म्हणटूच आयचे दोबाजीक परबेक 3 वस्तू आमकां मेळटात. पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, जेजू आमकां एक शारुती पाठयतलो म्हूण आश्वासन दिता. कोण तो शारुती? पवित्र आत्मो. आपूण स्वर्गार वेतलो आनी हो पवित्र आत्मो आमकां पाठयतलो म्हूण आज किरीत भाशेन जेजू भासयता. जुवांवाच्या 16व्या आवेस्वरान आमकां एक किरीत भाशेन मेळटा बाबा भयणीनो. तो म्हणटा, पूण हांवें ह्यो सगल्यो वस्तू सांगून दिल्यात तुमकां, म्हणटकूच हांव वचना जायत जाल्यार शारुती तुमचे मदें येवचो ना, पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे ताय धाडटलो. जुवांव 15वो आवेस्वर 7वी ओळ. आनी जेजू किरीत भाशेन हें आपल्या शिसांक भासयता आनी म्हणटा, हांव हो शारुती तुमकां पाठयतलो.
ह्या शारोतीन तुमकां अदीक आनी अदीक जाणवाय दितलो. हो शारोती तुमकां बोध दितलो. हो शारोती तुमकां बाबा भयणीनो किरीत भाशेन शिकयतलो. बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन आयचे दिसाक जेजू आमकां आनीक एक बासावणी करता. कसली बासावणी? आपूण वेतलो आनी थंयसर स्वर्गार म्हज्या बापाशी दुसरी वस्त आमकां तयार करतलो. कसली? स्वर्गार म्हज्या बापाशी एक जागो तयार करूंक हांव वेता म्हूण दुसरें आश्वासन आयचे परबे दिसा आमकां मेळटा. जेजू स्वर्गार वेता खरो, पूण आपूण स्वर्गार वचून बापाशी आमकां तयार करतलो म्हूण आश्वासन दिता. जुआवाच्या 14व्या वेस्वरांत दुसरे वडींत आमकां मेळटा. म्हज्या बापाच्या घरांत रावूंक पुष्कळ सुवात्यो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो ना. हांव वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. म्हणटकूच ह्यो दोन वस्तू जेजू आमकां शिकयता. पयले सुवातेर शारोती आमकां पाठयतलो. दुसरे सुवातेर आपूण स्वर्गार वेतूच आमकां बापाशी सुवात तयार करूंक आपूण वेता आनी सगल्यांक बरोबर ह्या संवसारांत जियेतल्या मनशांक आपूण स्वर्गार आसा मोहिमेमोन ते भाशेन दुसरे पावटी येता तेन्ना बरोबर आमकां आपले पोरचेक बापाशी हे सुवात्यो भरूंक तो आमकां व्हरतलो म्हूण आश्वासन. तिसरी वस्त आमकां जेजू आयच्या दबाजीक परबेन दिता ती म्हणल्यार आज्ञा आमकां दिता. आनी कसली आज्ञा? तो आमकां ही आज्ञा दिता. तुमी ह्या संवसारांत आसात म्हणटच म्हाका बापान पाठयला ते भाशेन हांव तुमकां पाठयतां. वचात आनी सगल्या संवसाराक देसांतल्या लोकांक तुमी म्हजे शीस करात. आनी कशे तरेन शीस करचे? बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. भाऊ भयणीनो, आज तुका आनी म्हाका ही जेजूची आज्ञा पाडूंक जेजू उलो मारता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना पयले सुवातेर आमी सगळीं ह्या संवसारांत जेजून पाठयलेल्या पवित्र आत्म्याक अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत घेवंक गरज. जेजू 40 दीस आपल्या शिसां बरोबर जियेलो. 40 दीस तो आपले शिसां सांगाता आसलो. पुनर्जीवन जालें. ताणें तांकां तयार केलें आनी एक शारोती येतलो आनी तो आमकां सगळी बूद दितलो. तो आमकां सगळें शिकयतलो. तो आमकां जाणवायेन भरतलो हें आश्वासन दिलें. आज पवित्र सभा ह्याच प्रेरणान जियेता. आज पवित्र सभा पवित्र आत्म्याचे कृपेन बाबा भयणीनो फुडें वेता. 40 दीस जावन आसात एक सिंबॉलीक बाबा भयणीनो खुणा. कित्याक जेजू अरोण्यांत 40 दीस उपास केले. मोजेसान आपले पोरचेक 40 वर्सां गुलामपणान आसलेली तांकां सोडयली. एलिजा बाबा भयणीनो देवाक मेळूंक दोंगरार 40 दीस रावलो. ते भाशेन जेजू 40 दीस पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत आपल्या शिसांक किरीत भाशेन तांची तयारी करून शारोती येतलो म्हूण तांकां आश्वासन. दुसरी वस्त जेजू करता ती जावन आसा म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवात्यो आसात त्यो हांव तयार करूंक वेता. म्हणटच जेजू आपली संवसारी पयण बाबा भयणीनो सोंपयल्या उपरांत सुर्गीच्या राज्यांत आसा. आमकां तो सगल्यांक बाबा भयणीनो ही सुवात तयार करूंक ह्या संवसारांत आमी अदीक आनी अदीक होटपट करूंक, अदीक आनी अदीक प्रयत्न करूंक आमचे लागीं तो मागता. आनी दुसरे पावटी जेजू येतलो तेन्ना सगल्यांक आमकां ह्या सुर्गीच्या राज्यांत तो व्हरतलो. आमची जोडटी केल्या उपरांत आमकां हें सुर्गीचें राज फावो करतलो म्हूण आश्वासन दिता. तिसरी वस्त आमी पाटलावदारां कशीं ह्या संवसारांत जेजूचे शीस कशें ताचें राज विस्तारूंक उदीक वावरूंक तो आमकां उलो मारता. म्हणटकूच आमी सगल्या प्रेरणान भरून पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरून बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी ह्या संवसारांत उदीक आनी उदीक जेजूचे शीस करूंक वावरूंक गरज. आमच्या जिवितांत उलो मारता तेन्ना आमकां उदीक आनी उदीक भावार्थ आनी बरवंसो दी म्हूण मागुया. जशें लियोनार्दो दा विंसीन ते आपल्या शिसाक फरमायलें, हांव तुजो गुरू जावन तुका शिकयला ती आज्ञा तुवें पाडची आनी पितूर करचें. ते भाशेन जेजून आमकां पवित्र आत्मो दिला. ह्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरून आमी ह्या संवसारांत जेजूची बरी खबर परगटूंक वावरुया आनी जेजून दिल्ली आज्ञा वचून दुसऱ्यांक आमी परगटुया. ताचे शीस करूंक आमी उदीक आनी उदीक खोटपोट करुया, वावरुया आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून दुसऱ्यांक आमी बाबा जेजूचे गवाय
जेजूचे शीस जावंक उदीक आमी बाबा बिनो आमच्या जिवितांत प्रयत्न करुया. आयच्या दिसाक ही परब समोर उमताना आमकां उदीक कुरपा मागुया. आमी जेजूचे शीस जाल्यार, आमी जेजूची पाटलावदार जाल्यार आमकां तो स्वाद तयार करता करो. आमकां तो पवित्र आत्म्याचे कृपेन बोदता. ह्याच पवित्र आत्म्याचे कृपेन ताजें राज विस्तारून ताचे गोबाय आमी उदीक जावं आनी सगल्या संवसाराक ताची बरी खबर परगटूंक आमकां सगल्यांक खुतखुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरीतान सोरमलो, पोस पिलाता काल ताणें कुस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसेसा मेल्यांतलो शिवोन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या सुव्याक बसला, तुयतान शिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सोबीक, भक्तांचो एकतार, पातकेंचें भोगसोने, कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. जेजूच्या सोर प्रवेशा उद्देशी आमकां सगल्यांक बापाचीं भुरगीं केल्या. तर ह्या वेळार आमचे संवसारी पयन आमी चलयता आसतना आमकां ताची कृपा आनी बरवंसो मागतना थोडी आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांये धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांये धुवूंक जाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन पुर्जेची सेवा करून पुर्जेक जेजूचो मोग अणभवूंक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. संवसारांत तुमकां तेवे एकठांय करूंक नाकात. थंय साणूस आनी किडे ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण तुमकां तेवे स्वर्गार जमोवन दवरात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी संवसाराची गिरेस्तकायेची आशा पयसावून देशाच्या आनी परजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मनशां दाखोवच्या मनान देवाची भक्तीच्यो करण्यो मनशां हुजीर करिना जावंक चोत्राय दवरात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. आमी करता त्यो बऱ्यो करण्यो मनशांक दाखोवच्या मनान न्हय, पूण गुप्ती करून बापाची मजुरी जोडून घेवंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. तुज्या वाड्या लागीं उप्रासलोलो तोंटो ताचे बरोबर वाटेर आसतनाच बरे भाशेन सोंपूय. आमचे मोदें सोबार तरेचे प्रस्न उप्रासलोले आसात ते आमी समजिकायेन सुटावे करून मोगान आनी एकवटान जिवन सर्गीची वाट चलूंक बापाची जानवाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भू सर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. आमकां ती फावो जाल्यार तूं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेटोने वेल्यार गीत घेवया. C16 पेज 35. C16. Somestani
म्हज्या बाबा भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या आदार बलिदान आपल्या मनाक आनी मयने आमच्या लागीं पवित्र देवा सगळेच पोर मानून घेव. प्रितीबोन बापा, तुज्या पुता जेजूचो सोर प्रवेश समोरमून हो वाकाणेचो योजना आमी तुका समर्पिताव. ह्या योजनान तुका आमची खालती देणी भेटून आनी तुज्या महिमेवोन जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक साणूक आनी सुर्गीच्या महिमेवोन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागताव. आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर काळयेन सूत आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसाक सोमी जेजू मोहिमेवंत रासा पातकाचेर आनी मोरनाचेर जैत व्हरून देवदूताच्या जैता गायना मदें दोबाच्यान स्वर्गात चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मोदेस्त तो संवसाराचो मनसुबेदार आनी सुर्गीच्या दोलबारांचो दोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरोवसो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सोबेचो ओरोंब आनी मस्तो जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेताव. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सो दोलबार निरोन तोरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सुर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच सुर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच तांणी काज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रोगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासा करात. बाबा भयणीनो आमी खेरीत भाशेन आयचे दिसा तिसरो जबाब आमी गायतले. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया सुखनी पोनो शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडोंडारा
आमची सोडवून कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पुती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजू किरीत भाशेन स्वर्गार वेतोच ताणें आमकां एक शारोती पाठयतलो म्हूण आश्वासन दिलें. आपूण स्वर्गार वेता आनी तुय आमकां सगल्यांक बापाच्या घरांत सुवातो तयार करता. संवसारांत आमी सगलीं भावा भयणां कशीं जिवन मोगान एकवटान जिवन आमी ताची आज्ञा पाडूंक तो आमकां उलो मारता. तर हेंच मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्या आमी बरोवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दामले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशी पोरमां तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
उबी रावया, प्रार्थुया. सुर्गीच्या मोगार बापा, तुज्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशा सैम तुवें तुजे मोहिमेक पावयलाय आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितान वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे अंतरेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. बाबा भयणीन वचूत रायदोरची. आतां आमी इगोर्जेचे अनाउन्समेंट्स कोत्ता. जायते फावटी लोक म्हणटा आमी हें प्रवचन कोत्ता, पाद्री पुलपी तुजार कोत्ता. ना, आमी इगोर्जेच्यो कोडोवण्यो तुमकां हे वेळार दिता. म्हणटकूच देर इज अ डिफरन्स बिटवीन द प्रिचींग ऑफ द हॉमिली ऑर द सर्मन एंड देर इज अ डिफरन्स बिटवीन द अनाउन्समेंट्स. म्हणटकूच रायदोरची आतां आमी इगोर्जेच्यो कोडोवण्यो करता. गेल्या आयताराक इगोर्जेन कलेक्शन जालां 24,370.5 रुपया, 180.5 रुपया. फुडल्या आयताराक 2 मिसां, फुडल्या आयताराक 50व्या दिसाच्या आयताराची दोबाजीक परब. पयलें मीस 6:30 वाजता सेंट फ्रांसीस असिसी समुदाय इग्रेजा. दुसरें मीस सकाळीं 8 वाजता फादर आग्नेल समुदाय आसोय. पवित्र संस्काराची बोजून सदांचे पुरी बुधवार आनी शुक्राराक 6:30 वाजता. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सदांचे पुरी सोनवाराक आमचे फिरगोजीन इंग्लीश भाशेन 6 वाजता, दाबोली कपेलांत 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन. 29 तारखेर सांत आंतोनी तामसोड्यार निवड करूंक नाकेली आनी दाबोली समुदायाची सगळीं वांगडी वेतेली तामसोड्यार. थंयसर 4 वाजता निवड करूंक ती वेतेली आनी ज्यो वस्तू लागतात त्यो तांणी हाडच्यो बरोबर म्हूण आमी मागता. 30 तारखेर मायाचे आमची भुरगीं जी म्युजीक शिकतालीं SFX म्युजीक अकॅडमी, हांगासर गिटार, वायलीन आनी ऑर्गन शिकता, तांचो कॉन्सर्ट आसतलो 6:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या आंगणान. किरीत भाशेन सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. 31 तारखेर सांत आंतोनीची नोवेना सुरू जातात तामसोड्यार आनी आमच्या ह्या गांवांत पेंटा कपेलांत. कोणाक तो नोवेनाची इंतेसांव दिवंक जाय जाल्यार पेंटा कपेलांत रोजिता हाचे लागीं दिवची आनी आमचे फिरगोजीन तामसोड्यार जी कोण इंतेसांव दिवंक सोदतात ताणें आमचे कचेरीच्या ऑफिसान दिवचे म्हूण आमी मागता. भाऊ भयणीनो, आमी आमचे फिरगोजेन सर्टिफिकेट्यो मागूंक येता. म्हणटकूच तुमकां तर कसलीय सर्टिफिकेट जावं ती बॅप्टिजम, कन्फर्मेशन, मॅरेज, जावं ती मॉर्नाची सर्टिफिकेट, जाल्यार तुमी पयलीं एक एप्लिकेशन बरोवन दिवचें. बेश्टीच येतात आनी सांगतात सर्टिफिकेट जाय, तशें जायना. सर्टिफिकेट जाय, एप्लिकेशन बरोवन दिवचें, डेट ऑफ बर्थ आनी तुमचें नांव कितें तें. आनी कोणाची तर कारबार तुमी घेवन आयल्यात मातशें घेवन येनाकात. त्या मनशांक सांगात तांणी मेल धाडची. आमचे फिरगोजेन मेल आसा sfxchikali@gmail.com. तांणी तर आमकां मेल धाडली जाल्यार आमी मागीर ताका रिस्पॉन्स दिता. आतां आमची बाबा भयणां भायर आसात आनी भायल्या गांवांत तांकां सर्टिफिकेटीची गरज. तांणी आमचे मेलाचो उपयोग करचो आनी तातूंतल्यान तांणी मेल धाडची. आमकां सर्टिफिकेट जाय, उमक्या मनशाक आमी धाडटा, तो आमचो सोयरो, ताका तुमी उपकार करून ती दिवची म्हूण ताणें आमकां मेल धाडची. आमी फकत सर्टिफिकेट तुमकां मंगळार आनी बुधवार ह्या 2 दिसांनी दितले. दुसऱ्या ह्या दिसांनी तुमी एप्लिकेशनां बरोवन दिवची, कित्याक आमी सोमारा दिसाक त्यो सगल्यो सर्टिफिकेट्यो बरयता आनी तातूंत आमी सायन करता. सोमारा दिसाक ताची खुटपोट करता. तुमी मंगळार आनी बुधवारा दिसा येवन तुमच्यो सर्टिफिकेट्यो व्हरच्यो. सोनवार जावन आसा ऑफिसाचें काम, दुसरें अनाउन्समेंट्स आनी हेर वस्तू, आमचो हिशोब सगळो करपाचो सुमानाचो. म्हणटच त्या दिसाक तुमी एप्लिकेशन घेवन येयल्यार वी वील नॉट एंटरटेन यू. सॅटर्डे इज मेंट फॉर ऑफिस वर्क ओन्ली. म्हणटच येवन आमकां दुसऱ्यो वस्तू डिस्टर्ब करची न्हू म्हूण आमी मागता. आतां जायतीं आमची बाबा भयणां आपल्या बाप्टिजम सर्टिफिकेट जावं मॅरेज जावं कन्फर्मेशन जावं डेथ हाचेर करेक्शन करूंक मागतात. कितें गरजेच्यो आमी नोटीस बोर्डार तुमकां नोटीस मारतले. हांव बॅप्टिजम सर्टिफिकेट ताका करेक्शन करूंक बॅप्टिजम सर्टिफिकेट जाय. मागीर तुमकां तर कितेंय करेक्शन करूंक जाय जाल्यार तांची बर्थ सर्टिफिकेट जाय. जावं तुज्या पायचे वाटेन करेक्शन आसा, मायचे वाटेन करेक्शन आसा जाल्यार ओरिजिनल 6 म्हयन्याचो प्राज आसूंक जाय. म्हणजे इट शूड बी विदीन अ वॅलिडिटी ऑफ 6 months. म्हणून बॅप्टिजम सर्टिफिकेट आनी बर्थ सर्टिफिकेट गरजेच्यो. आतां समज करेक्शन मायचे वाटेन आसा
जाल्यार तांचे काजाराची सर्टिफिकेट गरजेची. कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट तशेंच बॅप्टिजम आनी कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट. तशेंच मॅरेज सर्टिफिकेट जाय जाल्यार चर्च मॅरेज सर्टिफिकेट आनी सिवील मॅरेज सर्टिफिकेट. डॅथ सर्टिफिकेट जाय जाल्यार चर्च डॅथ सर्टिफिकेट आनी ती सरकार दिता पळय ती डॅथ सर्टिफिकेट. पूण सगल्यांचो वॅलिडिटी आसूंक जाय 6 म्हयन्यांची. कित्याक 6 म्हयने जावन मागीर ती कित्याक आमकां शिरी पडना. भाव भयणीनो, सगल्या आमच्या विदेश परदेसांत आसलेल्या भावा भयणांक आनीक एकदां आमी उलो मारता. आमचो पाटोस उगडलेलो. सुमार 12 लाख आमकां तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन आयलां. म्हणटकूच आनीक जायते जाणांनी दिवची गरज. आमी सांगलां ते भाशेन 30 ते 40 लाख आमकां जातले. आमी आजून 4 उगडूंक ना. म्हणटकूच तुमच्या ह्या भावा भयणांचे मजतीचेर आमी जायते भाव भयणो आमचे आश्वासन धरून आसा. म्हणटकूच तुमी आमकां तेंको दिवचो म्हूण मागता. जायते आमचे भावा भयणां दिल्यात. म्हणटकूच ऑनलायन पेमेंट तर कोत्तात, नॉट जीपे, नॉट पे टायम. पूण तुमी आमचे डायरेक्ट ट्रान्सफर करूंक सोदतात जाल्यार आमी तुमकां आमचे कचेरीची येवन ताचो तुमकां सगळी डिटेल तुमी काडून घेवन व्हरूंक जाता. आनी तुमची NRI भावा भयणां जीं आसात, जावं ती लंडन, जावं ती पॅरीस, जावं ती फ्रांस, जावं ती ऑस्ट्रेलिया, तांकां तुमी धाडून तुमी तांकां उपकार करून आमकां हें कितेंय तरी दान दिवचें म्हूण मागूंक जाता. 23 तारखेर मायाच्या 8 वाजता क्लिफर्ड फेर्नांडीस म्हयन्याचो उगडास. 25 तारखेर मायाचे आंजेलिना डिसोजा दुसऱ्या वर्साचो उगडास. 25 तारखेर 8 वाजता मानुएल कुलासो बांबोनी हाचो पयल्या वर्साचो उगडास. 26 तारखेर 8 वाजता जॉन फ्रांसीस डिसोजा हाच्या म्हयन्याचो उगडास. 28 तारखेर मायाचे सेंट ट्रिजा समुदाय देवस्वाग्रांत फ्रांसिस्को आनी लिडिया मिनेझीस हाच्या घरांत समुदाय जातली 6 वाजता. सेंट जोझफ वाज कॉलेजींत मायक्रोबायोलॉजी आनी बॉटनी आनी कॅमिस्ट्री कुट्टाडे हातूंत एडमिशन उक्ती आसात. तुमी फॉर्मां व्हरची म्हूण ते मागतात. ग्रामसभा आसतली पंचायतींची केलीत भाशेन 23 तारखेर मायाचे 11 वाजता. अजेंडा नोटीस बोर्डार दिल्लो आसा. आमकां तुमची दान आयल्यान ती भाशेन एक 2 जाण बऱ्या देखणारांनी दिल्यात 2,000, एक बऱ्या देखणारान दिल्यात 8,000 आनी एक बऱ्या देखणारान दिल्यात 12,000. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सुत्रायदोची जरी तो तुमी जोनेलां बा उगडल्यात जाल्यार उपकार करून ती तुमी बंद करची. कित्याक आतां ह्या दिसांनी वादळ मारता, वारो येता. म्हणटूच आमची फिरगोज बरी तरेन सांबाळून करोस. शेवटाक गीत घेवया. F20 पेज 95. F20. तुमचे